आज कित्याक हाडला बेबी पोटाकडे रॅशेस झाले हे सगळे जे रॅशीस आता तुम्ही म्हाका 4 मार्चाक पळोवपाक गेल्ली म्हणजे ऑलमोस्ट 1.5 महिन्या पयलीं तेन्ना ताका स्किनाक हो प्रॉब्लेम आशिल्लो ना आता बेबी 2.5 months राईट ओके पूण तेन्ना सुद्धा हांवें तुजो सोप आनी मॉइश्चरायझर चेंज केल्ले कारण बेबीची स्किन ड्राय आशिल्ली ओके आता म्हाका सांग अशें कितें जालें लास्ट 1.5 म्हयन्यान जे तो मॉइश्चरायझर आनी सोप दिवन सुद्धा बेबीची स्किन अशी जाला घरा कडेन कितें तेल चेंज केलें मालिश केली कसली मालिश केली कितें केलें मालिश करतात त्याका डेली ना हा लाईक चण्याचे पीठ हा हा आणि कितें कितें हे चण्याचे पीठ पयलींय लायताले काय हाली लावपाक सुरू केला हाली कितें चेंजीस जालात जे लास्ट 4 मार्चाक आयली त्याच्या मागीर कितें चेंजीस जालात मालिश बी करतात इथे कोकोनट ऑइल लावून मालिश करतात आणि ते चण्याचे पीठ लावून मालिश करतात ओके आणि ते लोशन मागीर तुम्ही ते नारळ पण ओके हेची डिलिव्हरी खंय जाली आजिलो डिस्चार्ज जाताना तुमकां सांगले आसतले न्हू न्हावताना दोळ्यान काजळ घालपाचे ना कानार तेल घालपाचे ना आंगाक पीठ लावपाचे ना सांगिल्ले न्ही ते कित्याक सांगिल्ले दिसता तुका ओके आता थोडे प्रथा आसात पयलींच्यान बट देन भुरग्यांच्या स्किनीक ते जायना आता आमी स्वतः जर चण्याचे पीठ आमी कितके वेळ लायतात पिठो ओके पूण दॅट इज एक्सफोलिएटिंग म्हणल्यार स्किन काडप डेड स्किन असता ती काडपाक असता ते आता भुरग्यांची स्किन इतली नाजूक असता ती नाजूक सुद्धा स्किन आमकां काडपाची गरज ना आता जेन्ना आमी तेल आणि त्याच्या मागीर आता तुम्ही तरी फक्त चण्याचे पीठ लायले म्हज्या कडेन बरीच अशी पेशंट येतात चण्याचे पीठ नाचण्याचे पीठ मागीर तांतें दुधाची क्रीम साय दुधाचे तूप हे सगळं मिक्स करून लायिल्ले असतात आणि चडान चड असले रॅसीस जातात आता हे जे वर्सनिंग जाला कारण लास्ट टाइम आय क्लिअरली रिमेंबर स्किन वॉज ओनली ड्राय सो आय हॅड गिवन यू दॅट बट हे सगळे इज बिकॉज ऑफ एक्सफोलिएशन चड आणि तेका आमी कॉन्टॅक्ट डर्मटायटीस म्हणतात कॉन्टॅक्ट विथ दीस चण्याचे पीठ बीठ असतात ते ल्हान भुरग्यांक सादे तेल लावन मालिश करप आणि आता सध्या तर ते तेलय लावू नका कारण ट्रीटमेंट जरा चेंज जातली सध्या तेलय नाका सादे न्हावपाक घालप विथ द सोप अँड मॉइश्चरायझर जे हांव दितले ओके लात मारूंक नाका म्हाका ओके आणि मागीर 15 दिसांनी म्हाका परती पळोवपाक जाय ओके हेजी स्किन खूब नाजूक आसा एकात पीठ बीठ नाका एटलिस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years आणि पीठ लावन भुरगे चड गोरे जातले स्किन चड बरी जातली काय ना आमी जशे जन्माक आयल्ले असतात त्या कलराची रावतली लेट्स रिस्पेक्ट आवर ओन कलर ओके माझो आसा हांव डार्क आसा कृष्ण पक्षी हांव डार्क बरे देयर इज नथिंग कॉल्ड डार्क आनी फेअर ओके एवरीवन ब्रेन इज इम्पॉर्टंट हो कलर स्किनान काय आय मीन स्किन कलरान काय जायना जितले ब्रेन आसा तुझे आणि तुझी माणुसकी दॅट इज इम्पॉर्टंट कलर इज नॉट इवन लेट्स नॉट ब्रिंग दॅट कलर चली म्हणल्यार म्हाका अशें जाय तशें जाय ते आमी आय थिंक आवर जनरेशन शूड लर्न टू एक्सेप्ट एवरीवन आणि पिठा नाका आमकां पण येस सिनियराक सांगपाची सुद्धा एक असता कारण कितें तांकां कोणे तरी सांगला ती भुरग्याचे वाईट करपाक करना ती तांकां भुरग्याचे बरें जाल्ले जाय पण हे मदींच असले जाता सो एनिवे बंद करूया ओके येस Thanks for watching Dr. Poonam's vlog by Dr. Poonam Sambhaji, Child Specialist, Goa.